नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय तर इतले आसात, राष्ट्रीय पावंड्याचेर विशय इतले आसात, लोकल पावंड्याचेर आसात. सद्याक तरी आमी राष्ट्रीय पावंड्या वयल्या विशयाक हात लायनात, कारण थंय कितें चल्लां, आतंकवादी हल्लो जालो, अमेरिकेचे वायस प्रेसिडेंट भारतांत आसात, ह्या सगळ्या विशयांचेर आमी तरी सद्या वचनात, कारण गोंयाक इतलेच भयानक विशय आसात. एक पयलो विशय जो आमी आज घेतात तो म्हणजे लॉ एंड ऑर्डरीचो. पांडुरंगबाब गांवकर आसा आमचे बरोबर, जॉयलबाब आफांचो, लौकीकबाब शिलकर. आणि लॉ एंड ऑर्डरीचो विशय तर सामको विचित्र जाला. म्हळ्यार ज्या लेवलाची ड्रग्स सिजर्स गोंयांत जाल्यात, म्हळ्यार कोट्यांनी रुपयांची ड्रग्स सिजर्स गोंयांत जावपाक लागल्या. हाजे पयलीं जाताली, बट क्वांटम ताजो खंय पावला आनी तो खंय खंय पावला, ह्यो दोनूय गजाली म्हत्वाच्यो. खून, जे खुनाचे केसी जाल्यात फाटले कांय दिसांनी, जाल्यार परत प्रश्न पडपाचो हें चल्लां कितें काय म्हणून. दोनापावल जी डेकॉयटी जाली, 48 वरां न्ही, 72 वरां जावन गेली, अजून पर्यंत ताजो कांय क्लू ना. आनी ज्या तरेन ही डेकॉयटी जाली आनी ज्या रुटाचेर, ज्या एरिये भितर ही डेकॉयटी जाली, थंय जर जावन ज्या जाग्यार इट इज वन ऑफ द मोस्ट सर्वेल्ड स्ट्रेच इन गोवा, तरी आसतना जर क्लू मेळना जाल्यार कसल्या तरेची गँग्स गोंया भितर पावल्यात हो प्रश्न पडपा सारको. फाटले 15 दिसां भितर तुमी पळयलां आसतलें, दर रात्रे पयऱ्याक IPL बॅटिंगाची फ्रॉड्स पुलीस धरतात. सगळे बॅटिंग करपी लोक येवन गोंयाकच बसल्या काय कितें असो प्रश्न पडपा सारको. लास्ट अँड नॉट द लिस्ट, पुलीस सद्याक पुलिसेकच धरतात लाच घेता म्हणून, आनी पुलीसच भितर पडटात. चोर मेळनात, दरोडेखोर मेळनात, आनी पुलीस कादयें वतात. अशी एक विचित्र परिस्थिती सद्या गोंया भितर चल्ल्या. सो लौकीक बाब, एक कितें परिस्थिती? आमी देशाचे लॉ एंड ऑर्डरीचेर आनी सेक्युरिटीचेर उलोवपाचेर तर मागीर पळोवया. ही गोंया भितर जी परिस्थिती चल्ल्या, ही कित्याक जालें हें अशें? अश्यो जेन्ना केसी जाता पळय न्हू, कितें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाता, खून जाली, चोरी जाली, जाल्यार सगळ्यांचो ह्यो होप आसता की पुलीस एक्ट जातले, पुलीस एक्शन घेतले, पुलीस धरतले, पुलीसचे कडल्यान शिक्षा जातली, हो एक होप आसता. पण परिचित केस जाली, जंय एक गोवा गव्हर्मेंटाची एक इन्व्हेस्टिगेटींग बॉडी दुसऱ्या एका आपल्या पुलीस स्टेशन, रेल्वे, कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशन, जंय गोवा पुलिसेचोच पुलीस आसा, थंय रेड मारता आनी ते आपल्या दुसऱ्या कलिगाक ते धरता रेड हँडेड. आनी ती आतां केस चालू आहा, ती प्रूव जातली, मागीर ती कोर्टान स्टँड जातली, ती वेगळी गजाल. पण रेड हँडेड धरला म्हणटकच तो सस्पेंडूय केला. जेन्ना असली केस जाता तेन्ना बाकीच्यो सगल्यो केसी थंय लोकांक डावट जाता, बाबा आमी जेंचेर आशा दवरून आहा की हे आमकां राखतले म्हणून, तेच जर चोरपाक लागल्या जाल्यार आमचे हे कशें जातलें काय म्हणून. तितून अशी सिच्युएशन येयली. आतां वाळपयचो मर्डर बर्वे फॅमिलींतलो अशें हितून पावला की तो बापायनूच ताका मारलो काय, फॅमिलीनूच ताका मारलो काय म्हणून. तेचे पयलीं खटके बी उठ्ठाले. तो एक भाग जालो, जर फॅमिली भितर डिस्प्यूट आहा आनी ते एक खून जाला आसतलो, तो इन्सिडंट जाला आसतलो. दुसरो, ते इन्व्हेस्टिगेशन कशे पद्दतीन हँडल केलें, म्हणजे आमचे इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर आहा ते आपलो प्रोटोकॉल फॉलो करिना, आपले जे गायडलायन्स आहा त्यो फॉलो करिना काय म्हणून. ती थंय कितलेशेच लॅप्सीस दिसून येयल्यो जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. सो इन्सिडंट जाल्यार तेजें इन्व्हेस्टिगेशनूय सारकें जायना, बरोबर. खुबश्यो लॅप्सीस दिसून येयल्यो. आनी IPLाचेर तर IPLाची एक दुसरीच हें आहा की गोंयांत तांकां सेफ झोन मेळटा म्हणून सगळे गोंयच्यान सगळे नेटवर्क चलता गोंयांत. अशी सगळे जुगाऱ्याक तर आमी इन्व्हिटेशन दिवन आपयतात, आमी होर्डिंग्सूच घाल्यात सगळे कडेन, प्लीज येयात हांगा जुगार खेळात म्हणून. आतां सट्टेबाजाक आपोवपाचें उरलां आमी. आनी हांगासर अशे पद्दतीन म्हणजे जे आमकां फाटले 2-3 वीक जाल्यात IPL स्टार्ट जाल्ले गे मेळपाक लागले. आमच्या गोंयांत स्टेडियम ना, आमचे गोंयचे प्लेयरूय भायर खेळना, IPLाक कोणाक घेवना, आमच्या गोंयांत मॅची जायना. पण आमी हे खेळ चलयल्यात, व्हडल्या प्रमाणात आमी हे खेळ चलयल्यात. अशी सिच्युएशन आमची कंप्लिटली प्रत्येक कॅटेगरी, प्रत्येक म्हणजे खुनाची घेव म्हणजे आमची हेची दोनापावलची केस, ती आनी सिरियस केस, खंयच्या लोकेशनाचेर, सगळे VIP रावतले लोकेशनाचेर, सामकी वर्दळ आशिल्ल्या सायडीन हॉस्पिटल आहा, थंय लोकांची कितलीशीच वर्दळ आसा, अशा जाग्याचेर ती चोरी जाली. तर भितर वचोन जे पद्दतीन जाली, आनी तेजे उपरांत पुलिसांक आजून कांय क्लू ना, म्हणजे आजून तांकां ते सापडना, आजून ते ट्रेस करता. म्हणजे एके
डेव्हलप सिटींतल्यान कोण तरी ते मोठे क्रायम करून गेला आनी आमकां ते ट्रेस जावप कठीण जाला. सो हेजेर मातसो एक हें आतां मागीर लोकूय मातशे हेतून वयता की आमकां बाबा राखपी आहा ते जर आपली ड्युटी सारकी एके चल्लं वटेन कितें काय म्हणून. राखपीच चोरपाक लागला, एके वटेन करता ते इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करना आनी थोड्या क्रायमान तर तिंका कांय क्लूज मेळनाहला. Yeah. सो ही सिच्युएशन आहा. Joel, how serious is this? Because I was just listing out the things, and if you see the kind of things we have listed out, they are practically scary. Pramod, point number one is law and order issue सगळेच कडेन आसता. It's not that crime जी आसता ती only happening in Goa. It happens across the world, across the Correct. state. So point number one is that we are not an exception that आमचे हिंगाच जाता म्हणून crime अशें. पण if you see the points which you have narrated now, like going back last week, 5 shops in Panjim were completely burgled, right? Meters or less than a kilometer away from the police station. Yeah. तेजे फाटल्यान जाली डोना पॉलची मागीर बगलरी आतां ती elderly people were tied to the bed and in full housing this thing have been they have been burgled. इतले भिरांत नासतना एक रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सान वचून तुमी चोरी केली. आफ्टर दॅट IPL बॅटिंगाची तर गजाली चालूच आसा म्हणजे लायक इरिस्पेक्टीव ऑफ ऑल दोज रेड्स एंड ऑल दोज सीजर्स वीच हॅव मेड लॅपटॉप्स मोबायल्स कितें सीज तरी चालूच आसा आतां. तेजे फाटल्यान लास्ट टायम वेन वी स्पोक आफ्टर दॅट देर आर अबाउट अनदर 2 or 3 वीच हॅव बीन डिटेक्टेड. तेजे फाटल्यान जाले ड्रग्स लास्ट टायम वी स्पोक अबाउट सम क्रोर्स ऑफ ड्रग्स सीज आनी तेजे फाटल्यान काल पयर आनीक तेजे व्हडलें. So and again that Valpoi murder, Barve murder. The only point which we are actually trying to get here is polisanची भिरांत ना काय गोंया. Yeah. Is nobody bothered about police because हे जावन सुद्दां देखून तेजे मोठे प्रमाणात जाता पळय. See whatever is happening now तेजे परस व्हडले दुसरे Yeah. Police supposedly crack it, Crack and then there is a bigger incident. bigger incident. Yeah. So there is no deterrent. there is no deterrent. भिरांतूच ना पुलिसाची. अशें दिसता की पुलिसाची कॅरूच ना हांकां. कोण जी क्रायम करता वॉट एवर द क्रायम इज, वेदर इट इज अ मर्डर, वेदर इट इज अ डेकॉयटी, वेदर इट इज अ रॉबरी, तांकां भिरांत पुलिसाची नाच अशें दिसता. पुलीस डिटेक्शन रेट इज गुड, इट इज नॉट बॅड. दे हॅव डिटेक्टेड केसीस इन less than 12 hours also. Let's not take that credit away from them. Yeah. They have been fairly good. Although Donapal, they have But struggled. our image has been such Yeah, that image you is can such- come here, do do anything, yes, and get away. Get away with Yeah. it. I mean, that's sad. That is, for me, is very sad because if that is the case, then here आणि खंय थांबचे ना. Correct. This will keep on going ahead and people will come here, have fun in the name of tourism. आणि ह्यो चोऱ्यो, dacoity, murders, burglaries, everything will go as it is. हय पांडुरंग मागीर कितें मागीर आतां हें जर पळयलें परिस्थिती ही जॉयल बाब म्हणटा ती गजाल खरी, डिटेक्शन आसा आमचें. पण डिटेक्शनाची जर परिस्थिती पळयली की तें डिटेक्शन जावन कोणाच्या तरी मनाक एक भंय तयार जावपा जाय न्ही. चोरी करतल्याच्या मनाक भंय तयार जावपा जाय, IPL बॅटिंग करतल्यांच्या मनाक भंय तयार जावपा जाय. हांगा परिस्थिती अशी आहा की भंय सोडूनच दी. ते अशें दिसता की आज हांगा धरलें म्हणटा फाल्यां थंय स्टार्ट करता म्हणून, थंय धरतकीर आनी खंय तरी स्टार्ट करता म्हणून. कित्याक लागून जालें हें अशें? म्हाका अशें दिसता की पोलिसांची जी कार्यक्षमता आसा, पोलिसांची काम करपाची पद्दत जी आसा ताचेरूच आमी सगळ्या म्हणजे म्हाका लोकांनी प्रश्न उबो करपाक जाय आनी आमी उलोवपाक जाय. कित्याक सांगता, ह्या हितून सुनील गुडलर आनी तो मोहम्मद हुसेन जो आसा कॉन्स्टेबल आनी सुनील गुडलर PI, ह्या दोगांनी जे कर्तूब केलां तातूंतल्यान अशें दिसून आयलें की ते सेटलमेंट विशय जो आसा हो फक्त ह्या दोगा पुरतो मर्यादीत ना. हो पुलीस डिपार्टमेंटान सामको पाताळ्ळा सगळे कडेन. कसलीय प्रकरणां घेवन गेलीं जाल्यार ते सगळ्यांत पयलीं सेटलमेंटाच्या विशयाचेर येतात. सो म्हाका तातूंतल्यान हें करप्शन तयार जालां, म्हणजे पयशे करपाची पद्दत, आनी तातूंतल्यान ह्या कामा कडेन दुर्लक्ष आनी सगळे भायले सगळे कितें तरी करून पयशे फास्ट करप. फाटल्या फावटी जे एथलेबडी आमी उलयल्ले की स्पिडीन म्हणजे जलद गतीन पयशे करप आनी ड्युटी कडेन हलगर्जेपणा करप, हो जो विशय आसा हो म्हाका दिसता खूब सिरियस आसा पुलिसाच्या बाबतींत. आनी हे सगळे जेन्ना क्रायम घडटा तेन्ना हो क्रायम जो आसा सुनील गुडलराचो आनी मोहम्मद हुसेनाचो, ह्या क्रायमा कडेन आमी पळोवपाक जाय की सिस्टम पुलिसाची कशी तरेन करप जाल्या ती. सो हे सिस्टमे वयल्यान आमी बाकीच्या कडेन पळोवपाक जाय. उदाहरणार्थ आमी जर रॉबरी केली एका ज्वेलरी शॉपाची जाल्यार ज्वेलरी शॉपान आमी रॉबराक धरतकच जे चोरांक धरता तेंचें लिंक खंय मेळटा जाल्यार आमच्या सोनारां कडेन मेळटा, आमच्याच गोंयांतल्याच लोकां कडेन मेळटा खंय तरी कोणा व्हरान विकले म्हणून.
सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार म्हाका सगळें सिस्टम खंय तरी पुलिसाचो धाक म्हणटा तो उरोंक ना. लास्ट टायम आमी उलयले आनी आतां जेन्ना जयलान रिपीट केला पुलिसांचो भंय उरोंक ना. सगळ्यांक खबर आसा धल्ले सापडले जाल्यार कितें सेटलमेंट चिरीमिरी दिवपाचें आनी सुटपाचें म्हणून. सो ही जी मेंटेलिटी तयार जाल्या चोरांकूय ते कळपाक लागला. सो फाटल्या 15 दिसांत जर तूं गोंयांतलो जर सिक्वेन्स पळयलो क्रायमेचो जाल्यार चेन स्नॅचिंग आसा, मंगळसूत्र स्नॅचिंग आसा, ह्यो सगळ्यो केसीस आसा त्यो सगळ्यो पळयल्यो जाल्यार हे येवन रावतात खंय मर्डर जाली. लास्ट जालो दोनापावला सारकी VIP एरिया ज्या जाग्याचेर मंत्री, आमदार, इंडस्ट्रियलिस्ट, मोठ्या मोठ्या बँकांचे देशांतले जेंचे सेकंड होम जे आसा ते दोनापावल आसा. ह्या अशा जाग्यार जी VIP एरिया जसो म्हटलें लौकिकान त्या जाग्यान दरोडो पडटा ते लोक आय डोंट नो मास्क घातला काय म्हाका डावट आसा अशेंच खंय आयिल्ले ते अशें म्हणटात. खरें खोटें आतां जेन्ना धरतले तेन्ना कळटलें. पुलिसांक आजून तांचो क्लू पासून सापडूंक ना ते कोण खंय गेले ते. सो हाच्या वयल्यान सिस्टम आमची पुलीस कितली आहा ती आमी अंदाज काडूं येता प्रमोद की आमकां इतक्या व्हडल्या मोठ्या हितून एरियेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट सर्वेल्ड एरिया. करेक्ट इट हॅज वन ऑफ द मोस्ट एडवान्स्ड कॅमेराज. कोणच काय आणि सापडना. त्या रस्त्याचेर तुगेले गाडी 60ची 80चेर गेल्यार आमकां चलन येतात. हय असली कॅमेरा थंय. Correct. ती थंय अशी कॅमेरा जी तुज्या गाडयेची स्पीड मेजता असतात पूण दरोडेखोर मेजपाक शकना. कळना. अशें कशें म्हाका सिस्टीम पुलिसाचे जर आसा म्हाका अजिबात ह्या लोकांचेर येना की हेंची पुलिसांची कार्यक्षमता वाडोवपाक जाय आनी ह्यो ज्यो ट्रान्सफरी बी आसात परत जातात त्यो ह्यो गरज आसा. 2-2 वर्सांनी 3-3 वर्सांनी हे सगळ्यांक घालपाक जाय हांगाच्या देशां काडपाक जाय. ती बेस्ट आणि बेस्ट प्रमोद कितें जायना हे जे कोण सापडटात पळय पुलीस करप्शनान बीन हेंकां सस्पेन्शन बीन न्ही हेंकां टर्मिनेट करून हेंची लायकी ना पुलीस डिपार्टमेंटान काम करपाची तेंकां घरा बसोवपाचें. हांव रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक की असले लोक आनी दवरूं नाका तुमी डिपार्टमेंटान. बरोबर. आनी हे फर्स्ट टायम जावना तुजे पुलीस सापडपाचे मर्डर केसींचो सापडटाचे पुलीस. सो अशें जे कोण सापडटात हे सगळो कचरो भायर काडपाचो पुलीस डिपार्टमेंटांत आनी डिपार्टमेंट मातशें क्लीन करपाक जाय.